पयरी हांगा पयर घट्ट राव घट्ट सांग पडा. सौम्या आमका मागणे करूंक शिके. सौम्या आमचे सांगात दा. सौम्या आमका गुण कर. सौम्या आमका सुवातात पडगत उगून आदार दी. सौम्या तू आमचो गवली. म्हजो उठात पाये म्हाका तिरस्कार करी नाका. सौम्या तू आमचो आत्म्याचो कंठ. तुजो मास आनी नगद आमकां दे. व्हेरी गुड. क्लॅप दिया पडा भुरग्यांक. सौम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. ओके नेक्स्ट. सौम्या आमचे संगी राव. ओके सौम्या आमकां गुण कर. व्हेरी गुड. सौम्या आमच्या सुवाता प्रगट करूंक आदार दे. व्हेरी गुड. सौम्या तू आमचो गवळी. व्हेरी गुड. म्हजे उतर प्राय म्हाका तिरस्कार करी नाका. व्हेरी गुड. सौम्या म्हजे रक्ताचे कान. सौम्या आमच्या आत्म्याचे कान सांग. सौम्या आमच्या रक्ताचे आत्म्याचे कान. आत्म्याचे कान. सौम्या तुझे मांस आनी रगत आमकां दी. ओके क्लॅप दिया पडा. सेकंड टाइम ताणें म्हणचे. व्हेरी गुड. मुझे देवा मुझे साहिबा हांव तुज्या पांय पडटा. हांव तुका अर्गां दिता. तेच नमस्कार करता. और तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका बसयलें म्हूण, निस्क्रिस्तां केलें म्हूण, आसपर्यंत सांबाळलें म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहिबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजी म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी कर्न तुका समर्पिता. म्हज्या वाडा मना म्हज्या पातकांच्या परिपूर्णा म्हज्या दिसो तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी वर्णांच्या पुना पासून बक्षी म्हजी समीस फक्त जी पातकांची काकूल तुका देवा पळयता मी आदी साहिबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्या. तुजे उपादेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हजी पातकांची काकूल कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. गुड. क्लॅप दिया पडा ताका एक. ओके नेक्स्ट. नमान मरिये. नमान बरे गुब्रम बदले सम तुझे सांगत आश्रयम तो दुसरं देवांचं दे फॉल दे गुशी जिजू बघ्यांची मरे देवाची माये आम्हा बापया काती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाची वेळेला आमेन. आमच्या बापा सारखींच्या तुझे नाव पळय जावन तुझे राज आमकां तुजे कशी सारका जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपदक राज आमकां दी आनी आमचे सुकलेला मोक्ष तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां तालून पडून कापून मेळटातले आमकां निवड आमेन. बगेन कुर्साचे कुरेन्यर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पचेचे आनी पळयतत्म्याचे नर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पळयतत्म्या जशी आदी तशी सत आनी सदां सर्वता आमेन. नमान मरे कुटपेन बळी संघाता स्त्रियां भितर तूं स्तेम आनी स्तेम फॉल गुशीचे जेजू बगेन मरे देवाचे माय आमकां ती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बगेन कुर्साचे गोरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पळयतातले. नमान मरे गोरपा मरले समे तुझे सांगात आश्रय भितर तूं सुदेव आनी सुदेव फॉल तुजे कुशीचे जेजू बगेन देवाच्या माया मोप्या ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नवान मध्ये कृपेन बरले समय तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू बगेन ती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. व्हेरी गुड. आज दिल्ल्या सक्कड भुरग्यांनी बरी कंदोतोन शिकल्यात. सक्कड भुरग्यांक म्हणून कशा गे सक्कड या पळा पुराय गांव कशी. सौम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. सौम्या आमचे सांगाता राव. सौम्या आमकां गुण कर. सौम्या आमकां सुवार्ता प्रगट करूंक आदार दी. सौम्या तूं आमचो गवली. म्हजे उतर प्रायेर म्हाका तिरस्कार करी नाका. सौम्या तूं आमचो आत्म्यांचो कांठ. सौम्या तुजे मांस आनी रगत आमकां दी. व्हेरी गुड. क्लॅप दिया पडा भुरग्यांक. ओके. सौम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. सौम्या आमकां गौण कर. ओके. सौम्या आमकां आमचे संगी राव. सौम्या आमकां सुवार्ता परबत करूंक शिकय. आदार दी. सौम्या आमकां तूं आमचो गवली. म्हजे उतर प्रायर म्हाका तिरस्कार करी नाका. सौम्या तूं म्हज्या आत्म्याचे कान. सौम्या आमचे तुजे मांस आनी रगत दी आमकां दी. ओके व्हेरी गुड. क्लॅप दिया पडा. गुड. ओके. सौम्या आमकां मागणे करूंक शिकय. सौम्या आमचे संगी राव. सौम्या आमकां गुण कर. म्हजी उतर प्रायन म्हाका तिरस्कार करी नाका. सौम्या तूं आमचो गवली. सौम्या आमकां सुवार्ता प्रगट करूंक आदार दी.
सौम्या मुझे उतर प्रायण म्हाका तिरस्कार करी नाका. सौम्या तूं म्हज्या आत्म्याचे कान. सौम्या तुजें मांस आनी रगत आमकां दी. व्हेरी गुड. क्लॅप दिया पळया. सौम्या आमकां मागणी करूं शिकय. सौम्या आमचे संगी राव. सौम्या आमकां गुण कर. सौम्या सवरता परगत करूं आदार दी. सौम्या तूं आमचो गवली. मुझे उतर प्रायण म्हाका तिरस्कार करी नाका. सौम्या तूं सौम्या तुजें मांस आनी रगत आमकां दी. ओके व्हेरी गुड. क्लॅप दिया पळया. आं कितलें बरें करून म्हणटा पळय तो. जेजू आमकां मागणे करूंक शिके. जेजू सौम्या आमकां मागणे करूंक शिके. सौम्या आमची संगी राव. सौम्या आमकां गुण कर. सौम्या आमकां सुवार्ता बरकत करूंक आदार दी. मुझे उतर प्रायण म्हाका तिरस्कार करी नाका. सौम्या तूं आमचो गवली. सौम्या तुजें मांस आनी रगत आमकां दी. व्हेरी गुड. क्लॅप दिया पळय ताका एक. गुड. व्हेरी गुड. सौम्या आमकां मागणी करूंक शिकय. सौम्या आमचे संगी राव. सौम्या तूं आमकां गुण कर. मुझे उतर प्रायण म्हाका तिरस्कार करी नाका. सौम्या म्हाका सुवार्ता परगट करूंक आदार दी. सौम्या तूं आमचो गवली. सौम्या तूं आमच्या आत्म्याचें कान. सौम्या तुजें मांस आनी रगत आमकां दी. व्हेरी गुड. ओके आज इतलेंच आनी परतून मस्तना भुरग्यांक चान्स मेळटा. देखून हे ल्हान भुरग्यांक पळोवन तुमी शिकाचे. की सक्कड भुरग्यांक एक एक अवकाश मेळटलो. आयचे सेंटेन्स बुडासवरा. सौम्या तुका सांडून आमी वशाणाव. सांगाता म्हणया. सौम्या तुका सांडून आमी वशाणाव. तसो अर्थ कालो कोण सांगता. सौम्या तूं सण्ण सांडून वेचे म्हळ्यार सोडून वेचे. नाहीत की कोण हे सोडून वसोंक न्हू. सो सौम्या आमी तुका सोडून वसानाव. नाहीत की बुडासवरा. आमी केन्नाच जेसूक सोडून वेचे नाही. परत ती उतरां आमच्या मतीक आमी हाडया. सौम्या आमी तुका सोडून वेचे नाव. सांगात आमी म्हणया. सौम्या आमी तुका सोडून वेचे नाव. आनी पुढे म्हणया. सौम्या आमी तुका सोडून वेचे नाव. जेसू क्रिस्ततय मोगाळ भाव भयणीनो आनी भुरग्यानो, हेजे पयलें वाचप तुमी चीत दिवन आयकलें जाल्यार बुबा पुरबयेचें चिंतप तांदून आसा. आज एक बरें कंतार हांव शिकयता. पद शिकयता तुमकां. सगळ्यांनी म्हणोंक मागीर एक्शन करूंक आसा. आयचे वांजेल ह्या गितांत आटापून आसा. हांगासर बरयला. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी स्तुती गातले. जॉर्दान न्हंयचे आलतोडी, जॉर्दान न्हंयचे पलतडी. खंयसर हांव आसल्यार गेल्यार देवा तुका सदां कालतें जातलें. ओके एक फावटी हांव शिकयता मागीर आमी सांगाता म्हणया. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी स्तुती गातले. जॉर्दान न्हंयच्या आलतोडी, जॉर्दान न्हंयच्या पलतडी. खंयसर हांव आसल्यार, खंयसर हांव गेल्यार देवा तुका सदां कालतें जातलें. सदां वचून आमी घरांतावन भायर गेल्यार खंयसर फाटी येता. आं खंयसर फाटी येता. घरांत फाटी येता न्ही. ह्या कंतारांत कोणाची विसवण करीचें म्हूण सांगता तुमकां. कोणाची विसवण करचें. देवाची विसवण करीचें. ओके हाच्या वांजेलांत असलें एक सेंटेन्स ह्या दिशेन कोणी मुनी उडास व्हरता ती कोण सांगता म्हाका. आयच्या वांजेलांत असलें एक गरजेचें सेंटेन्स वा आयच्या वांजेलांत तुमकां आयकल्लीं उतरां कोणाकी उडास उरली जाल्यार सांगा म्हाका येवन. सौम्या आमी कोणाशाशी वसूंक. सौम्या आमी कोणाशाशी वसूंक. ताका मागीर काय जाप आसा. तुजे लागीं आसात उतरां ससनीक जिविताची. तूं देवाची भाग्यवंत म्हूण आनी सतमानता आनी आमकां आकालती आसा. सौम्या आमी कोणासरशी वसो. काले सांगला. सौम्या आमी कोणासरशी वसो. तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. त्या देखून आमी कोणा लागीं वसाचे. जेजू सरशी वसाचे. जेजू लागीं कालें आसा. जेजू लागीं कालें आसा. राल्फ सांग. सासनीक जिवीत आसा. मागीर कालें आसा. पावर
पावर आसा व्हेरी गुड जेजू लागीं सकत आसा ताणें सांगलें व्हेरी गुड आनी काय आसा जेजू लागीं लाव पीपल दुबळ्यांचो लोकांचो मोग आसा जेजू लागीं मागीर काय आसा हॅपीनेस आसा मागीर हिलींग पावर ओके हिलींग पावर इज देर ओके मस्त संगती आसा जेजू लागीं आज उडास्तवर या परतून सोमिया कोणा लागीं आमी वचूं आज कोणा लागीं आमी आयल्या हांगा आमी काल्याक आयल्या मागणें करूंक आमी आयल्या हांगा आयल्यार जेजू आमकां कालें दिता बक्षाणें दिता मागीर कालें दिता सासणीक दिवी दिता मागीर कालें दिता चिंत्या आज घरा तुमी बसले जाल्यार जेजू कालें दितालो ही गरजे ज्ञान आल्यार मीस मेळना मीस मेळना जाल्यार आमची पातकां बक्षणान जाल्यार आमी पातकांत उरता त्या देखून आमी कोणा लागीं येचे जेजू लागीं ही उतरां कोणें म्हणली गोत्तात गी तुमकां सोम्या कोणा लागीं आमी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सास्तीक जिविताची पेद्रून सांगली न्ही गी पेद्रून सांगली उतरां कित्याक पेद्रून अशें सांगलें जेजून कालें म्हण विचारलें हें सवाल विचारूंक एक कारण आसा तवळ 12 जाणांक जेजून म्हणलें तुमी बसून सोडतात तुमी वचोंक सोदतात आसा गे पळय बायबलांत तें जेजून कोणाक विचारलें तें 12 जाणां आपोस्तालांक विचारलें जेजून कालें विचारलें तुमी वचोंक सोदतात गी म्हळ्यार कालें अर्थ घालें सांडून वेचे न्ही गी ओके उबी ना सांग जेजूक सोड न्हू वेचे ओके अर्थ इतलोच ताचे पयलें मस्त डिस्कशन थंयसर जाला जेजू एक सवाल विचारता ते आसल्यांक तुमी म्हाका सोडून वेतात गी तुमी म्हाका सोडून वेतात गी आज जेजू तुमकां सगळ्यांक ते सवाल विचारता मोगाळ जेप्पूच्या भुरग्यानो म्हाका तुमी सोडून वेतात गी काल म्हणटात हांव विचारता सवाल तुमी घट्ट जाप दिचे जायत गी जेप्पूच्या भुरग्यानो म्हाका तुमी सोडून वेतात गी म्हाका म्हळ्यार म्हाका गी जेजू गो म्हाका सोडटात गे ओके सो आज इतलेंच उडास्त वरल्यार पुरो जायत गी आनी एक फावटी हांव सवाल विचारता घट्ट जाप दिजे मोगाळ जेप्पूच्या भुरग्यानो तुमी म्हाका सोडटात गी ह्या कुशीन मात जाग येयली ह्या कुशीन जाग येवना आनी एक फावटी विचारता घट्ट सांगायचें म्हाका जायत गी मोगाच्या जेप्पूच्या भुरग्यानो तुमी म्हाका सोडटात गी व्हेरी गुड तुमी जेजूक केन्नाच सोडूंक नजो पेद्रून सांगलें उडास्त वरा पेद्रून कालें सांगलें सोमिया तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची कोणा सरशी आमी वचो जायत गी इतलेंच उडास्त वरया सदांच आमी जेजू लागीं येवया सदांच आमी जेजू लागीं रावया ओके जेजूचें घराणें जायत गी जेजूच्या घरांत सदांच आमी रावपाचें आमी जेजू सांगता सदांच रावपाचें ओके एक्शन गरजेचें कडेन ओके 1 2 3 स्टार्ट मुझे घराने हाव आनी मुझे घराने देवा तुझी स्तुती गातले देवा तुझी स्तुती गातले जॉर्दानाचे अलतोडी जॉर्दानाचे पलतोडी कैसर रावून गेल्या री कैसर राव आसल्या री देवा तुका सदां कालते सातेले देवा तुका सदां कालते सातेले व्हेरी गुड ओके कोर भुरग्यांक प्रायज मेळ्ळेली ह्या परी आसा ॲस्टन अलिशा लिविया डेविन ओविना सलोमी स्टायरस राल्फ जस्पिटा अर्नाव कॅलिस्टा अल्विना सॅम आनी कियरा भुरग्यांनी विग्गी मुखार येवचे प्रायज खाण घेवचे आज दोगा भुरग्यांक सरप्रायज गिफ्ट आसा
एक ॲस्टन मुखार ये आनी एक अनोरा ही ल्हानशी भुरगीं मोव वापुरबेन तांणी वस्तू झापी दिल्यात तांकां हांवें दिवची न्ही तुमचे बरीच कोणगी बसोन आसलेल्या एकल्यान सांगता तांणी सांगली दोतोन पळोवन तांकां इतली खुशी जाली की त्या भुरग्यांक प्रायज दिजे म्हणून तांणी सांगला उदार मनाची प्रायज ह्या भुरग्यांक आमच्या एका फिरगसकारांनी दान जावन दिला फकत तांणी आन्सर दिली रीत पळोवन बोवा पुरबायन ह्या दोगांय भुरग्यांनी फाटल्या दिसांनी बरी आन्सर्स दिल्यात त्या देखून तांकां व्हडलें एक सरप्रायज गिफ्ट आसा ही भुरग्यांक उरल्या भुरग्यांक एक एनकरेजमेंट जायत की तुमी तशेंच सरप्रायज बरें कितें म्हणटात आन्सर्स दिल्यार तुमकां सरप्रायज गिफ्ट मेळटा जोर ताळयो दिया भुरग्यांक भुरग्यांचे परफॉर्मन्स रियली वंडरफूल त्या देखून मस्त जाणांक खुशी जाता भुरग्यांची आन्सर्स आयकून तांकां तांणी दोतोन सांगता आसतना आमचीच भुरगीं तांकां आमी कंटिन्यूस हांव एनकरेज करीचे आज त्या दिसा धाकट्या भुरग्यांचो कितें म्हणटात पार्टिसिपेशन पळोवन म्हाकाय खुशी जाली परत हे फुडें भुरग्यांक एनकरेज करच्या सक्कड वडिलांचो आमच्या भुरग्यांचो मस्त मोग आमकां सगळ्यांक आसा तांकां तुमी करच्या सर बऱ्या खातीर आमी उपकार बावडटां मुखल्या दिसांनी आनी चड एनकरेज करूंक आमी प्रयत्न करया.